गुढीपाडवो हो हिंदू धर्मांतलो एक म्हत्वाचो असो सण। गुढीपाडव्याक हिंदू धर्मांत नव्या वर्साक सुरवात जाता। ह्या दिसा हिंदू भाव घरादारांनी गुढी उबारून नव्या वर्साक येवकार दिता। सकाळी फुडें प्रभात फेरयो जाता। कोडुलिंबाची पानां चाकून ह्या दिसाची सुरवात जाता। हिंदू धर्मांत शुभ अशे 3.5 मुहूर्त आसात। संवसार पाडवो हो तातूंतलोच एक म्हत्वाचो असो शुभ मुहूर्त। ह्या दिसा लोक शुभ कार्य करतात। ह्या दिसा नव्या व्हंकलेची होटी भरतात, पासडी करतात। पासडी ही चडशी सांजेच्या वेळार करप जाता। तेन्ना फळांनी नव्या व्हंकलेची होटी भरतात। ह्या वेळार व्हंकलेच्या कुळारच्यान घोवाच्या घरा सवायशीण बायलो येतात। ही पासडेची रीत करतात। शेजार पाजारचे कांय लोक जमतात। ह्या दिसाचें वैशिश्ट म्हळ्यार ह्या दिसा नव्या व्हंकलेचें दावल परतप जाता। दावल म्हळ्यार एक शिपी आशिल्लें मंगळसूत्र कशें, जें व्हंकलेक आवयगेरच्यान घालतात। लग्नाक मुहूर्ता वेळार मंगळसूत्रा बरोबर हें दावल न्हवरो व्हंकलेच्या गळ्यांत घालतात। कांय कडेन हें दावल हळदी दिसाच व्हंकलो घालतात। लग्ना वेळार हें दावल परतें घालप आसता। उपरांत नव्या व्हंकलांनी हें दावल संवसार पाडवो जायसर परतें घालप आसता। संवसार पाडव्या दिसा पासडे वेळार होटी भरतकर हें दावल परतून सारकें घालतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।